Next one, A14. Hey Moshe Ugra Satgura, Iche Suchiyan Yamanu, Bhavatyano Fude Sorat, Misbetum Moni Torguru, Bhavatyano Fude Sorat, Misbetum Moni Torguru, Yadnik Sefok Vitor Sorta, Yokardiu Yakayon Kuru, Misa Biti Hashir Sayat, Lanavor Kashi Dugdoru, Misa Biti Hashir Sayat, Lanavor Kashi Dugdoru. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक फोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबा बडिनो मनीस मनशाक भायल्या रूपान सुरपायन पळयता जाल्यार देव मनशाक भितरल्या रूपान पळयता. कित्याक देवान दर एकल्याक आमकां आपल्या सारकेलशीं रचल्या आनी हाका लागून भितरल्यान आमी कोण हें देव वळखता. आयचें शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता भायलीच दाखोवन दोंग्या भाशेन करचे सुवातेर भितरलें मौन भितरलें काळीज आमचें नितळ आसूं जेजू आमचे लागीं मागता. हेंच मनान धरून मिसाची भेट भेटयतना असलेंच मौन आनी काळीज आमकां दर एकल्याक मागुया. भायलें रूप तशेंच भितरलें मौन आनी काळीज आमचें नितळ आसूंक आनी दुसऱ्याक आमी जेजू सारकी मानून घेवंक. आयचे मिसाचे भेटेंत आमी अप्लोनिया कामिलो हेच्या आत्म्या पासत मागता. ती सर्गींचो वैभव बघूंक पावूं म्हूण मागया. आनी मिसाचे भेटेक तयार जातना आमची पातकां वळखून घेवन देवाचें एकामेकाचें बोगसणें आमी मागया. Caul Santan Dugdor Toliam, bogsone diuchak tuga bapan dadla, sohomiam kakutko, sohomiam kakutko, tumpat kyang apong kailai, Abong kailai, Krista kaklutko, Krista kaklutko, Amchi katir vinoti korcha, Tuneva babacha uzviaga boslai, Sohomiam kakutko, Sohomiam kakutko. Sorpodida देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुज्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय. जें तूं आमकां फरमायताय ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां बासायताय ताची आशा धरूंक बोलेपणान आमकां फावो कर. आनी ह्या अतीर संवसारांत सर्गीच्या सदां तोखतल्या सुखाचेर आमची काळजां तीर करून दवर. हें आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो करो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी रास वर चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. भाग्योत पावलून तेसलोनिकारांक बरयलेल्या दुसरे चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुमकां हो हुकूम घालता. बेकार भोंवतात आनी आमी तुमकां दिलेल्या शिकवणे पोरमोणे चलनात त्या भावा भयणी तावन पयस रावात. आमची देख तुमी कशी घेवंक जाय ती तुमी तोर जाणोत. तुमचे मोदें आमी आसल्या तेन्ना आमी बेकार नासल्या. न्हय म्हूण कोणाचेंच करचें फुकें जेवंक ना, पूण तुमकां कोणाकूच आमी जोड जायना जावंक कोश्ट करून आनी हाडपीट जावन आमी दीस रात वावर केला. आमकां सोत्या नासली म्हूण न्हय, पूण तुमी आमची देख घेवचे खातीर आमकांच तुमचो नमुनो करून दवरूंक आमी अशें केलें. देखून आमी तुमचे मोदें आसल्या तेन्ना आमी तुमकां दिला तो नेमोसो कोणाक वावर करचें कुशी ना तर ताणें जेवचें न्हय. शांती दिता तो सोमी तुमकां सदांकाळ आनी सगळे वाटेन शांती दिवं. सर्वेस्पर तुम्हा समस्ताक सवे आसूं. हांव पावलू म्हज्या खोश्या हातांत हें नोमान बरयता. दर एके चिटीक ही म्हजी निशाणी म्हज्या हाताची बरोवप अशें. आमच्या सोमी जेजू क्रिस्ताची कृपा तुम्हा समेस्तांक सवें आसूं. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती कोत्ता ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भक्ती कोत्ता ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भक्ती कोत्तात ती सदां तुमचे मार्गार चलता ती खरेंच बागी. तुज्या हाताच्या कोश्टाचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती कोत्तात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भक्ती कोत्तल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सगळ्या तुज्या जिवितांत सियोना तावन सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या जेरुसल्यांत तुज्या नातरां पोत्रांक पळोवंक तुका फावो जावं. जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती कोत्तात ती खरेंच बागी. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. जो कोण देवाच्या उतराक पालो दिता असल्या मनशा सवें खरेंच देवाचो मोग सोपून जाता. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून म्हळें, दोंग्या दोन शास्त्र्यानो आनी फारिसेवानो तुमचें कोटा, तर तुमी चुनो काडलेल्या समाधी सारके. त्यो भायल्यान मनशांक सोबीत दिसता, पूण भितरल्यान मेलोनाच्या हाडांनी आनी सगळ्या जिन्साच्या ओळशिकेन भरल्यांत. तेच परी तुमी भायल्यान लोकांक प्रमाणीक दिसतात खरे, पूण भितरल्यान तुमी दोंग्यापणान आनी खोटेपणान भरल्यात. धर्मशास्त्र्यानो आनी फारिसेवानो तुमचें कोटा, तुमी प्रवाद्यांचे फोंड बांदतात आनी प्रमाणीक मनशांच्यो समाधी न्हिदयतात आनी म्हणटात, आमच्या पुर्वजांच्या दिसांनी आमी आसलोल्या जाल्यार प्रवाद्यांचें रगत वारोवंक तांचे बरोबर
आमी वांटो घेवचें नासल्या म्हणटच प्रवाद्यांक जिवेशी मारतल्यांची तुमी सोंसत म्हूण तुमचेच तुमी गोवाय बरें तर तुमच्या पुर्वजांचें माप तुमी बरात. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भाऊ भयणीनो, एक दीस एक कलाकार एक्टर आपली भुमिका करतना माचयेर थंय पडटा आनी तेन्ना ताका एके भशेन उखलून दुसरे कडेन व्हेले उपरांत तो सैरानार एके भशेन येतच ताचे लागीं विचारता तुका कितें घडलें आनी तो म्हणटा आपणाक बरें दिसनासलें आनी हाका लागून गोंय येवन हांव पडलो. तेन्ना तो विचारतालो तो इंटरव्यू ताका म्हणटा तूं तर भायल्यान बरो दिसतालो पूण ताणें ताका सांगलें हाकाच लागून म्हाका एक्टर म्हणटा कित्याक हांव भायल्यान जी भुमिका करता ताचेर भितरल्यान म्हाका कितें भोगता तें कोणूच नाका आसलो. बाबडीनो, आयज जेजू भायली नदर आनी भितरली नदर हाचेर आमकां उलोवन सांगता फारिझेव जे भायल्यान दाखयताले ते भितरल्यान तांचें मन काडीज दुसरेंच आसलें. दोंग्यानो अशें म्हणटा तांकां. हिपोक्रेसी हाचेर तो उलयता. डिक्शनरी आमकां सांगता हिपोक्रेसी म्हणल्यार प्रिटेंडींग समथींग टू बी वॉट यू आर नॉट. म्हणल्यार भायल्यान दाखोवप एके भाशेन भितरल्यान दुसरे भाशेन. आमची कोंकणी भाशेनूय म्हणणी आसा भायल्यान आस्ते दांत वेगळे आनी चाबपाचे दांत दुसरेच. हे भाशेन भायल्यान एके भाशेन भितरल्यान दुसरे भाशेन. आनी हे समाजानूय आमी जायते पळयता. ह्या दिसांनी जेन्ना लॉकडावन आसलें तेन्ना एक वॉट्सॅपाचेर फोटो एका मंत्र्याचे येताले जंय हिंदी एकूच ताणें जेवण मेळना म्हणून जेवण वांटलेलें आनी 2-3 कडेन त्याच मंत्र्याचो फोटो येतालो. पूण ह्या मंत्र्याच्या फोटवाचेर कितें एके पोतयेन तो एके बायलेक जेवण दिता. तीच बायल मंदिरांत आसा, तीच बायल आनीक दुसऱ्या एका गांवांत आसा, तीच बायल आनीक एका जाग्यार आसा, तीच पोती घेवन तो तिका वांटता. म्हणटच जेवण दिलें तें फकत फोटवार काडपाक. ताणें सगल्यांक वांटूंक नासलें पूण आपणाचें भायल्यानूच दाखोवपाक लागून ताणें अशें केल्लें. भायल्यान वस्तू आमी जायते करता त्यो भितर मनशांक पावता काय. आमी जाणा फाटल्या दिसांनी हॉस्पिटलांचेर फुलां उडयलेलीं दोतोरांक आनी तांकां मान दिवंक म्हणून. पूण जायते कोणें फावो तसलीं तांकां ही PPE कीट मेळना जावन पर्यंत दोतोरूय मळून गेले. तेन्ना असलें भायलें एक रूप दाखोवप आनी करप पूण भितरल्यान वेगळेंच अशें दिसता. आनी जेजू आयज हीच बाबतीन आमकां उलयता. भायल्यान आमचें रूप आसा तेच भशेन भितरल्यानूय आमी सात्वीक जावंक आनी दोंग्या सारके फारिझेवां सारके जायना जावंक. फारिझेव त्या काळार फोंड बांदताले. तांचे भाशेन ऊंच उबारून कशें बांदप आनी ताचेर फातर दवरताले आनी हो फातर बरो पेंटींग केलेलो आसतालो. भायल्यान बऱ्यो ह्यो समाधी दिसताल्यो आनी हाका लागून जेजू म्हणटा तुमी चुनो काडलेल्या समाधी सारके. भायल्यान सोबीत दिसता पूण भितरल्यान मेलोल्या आडांनी आनी सगल्या जिन्सांच्या ओडशिकेन भरलेले. आनी तोच तांच्या तोंडार मारून म्हणटा पुर्वजांक प्रवाद्यांक तुमच्या पुर्वजांनी तर जिवेशी मारले जाल्यार तांकां एके भशेन तांचेर आणे मारून म्हणटा तुमच्या पुर्वजांचें माप तुमी बरात म्हणटच म्हाकाय आतां जिवेशी मारात. बाबडीनो, फारिझेवांक जें जेजून कितें म्हटलेलें सगल्यांक हें आमकांय आसताच. इल्लें ना इल्लें तरी असलें मन काडीज आमकां आसताच. जंय हांव असलें करतां तें म्हाकाच गमता आनी म्हजो देव जाणा. म्हणटच असली तर गत आमच्या मदें आसा जाल्यार ही फारिझेवपणाची वो भायल्यान एके भाशेन दाखोवपाची भितरल्यान ही हिपोक्रेसी जाल्यार आमी ती काडूंक वावरया आनी तोच जेजू आमकां आदार दितलो.
सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोचणार आमी तुका दिनवासतां आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितुमेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणा देवाक सोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोचणार आमी तुका दिनवासतां आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाक वालीन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणा देवाक सोय. म्हज्या बाबा कडेन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर बलिदान देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थया. सर्वेस्परा एकेच बोलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलेली पोरजां तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळये आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक कूड तुवें रोचले ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुजे सारकेचें केलें. ह्या खातीर सगळीं रोचनां आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळली तुजी पोरजां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या सोंतां भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळदळाचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. मुनसोरबी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय. मुनसोरबी तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोंसोतवेचे आनी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्यानी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उदगार दिवन बावरताचो गोठ परगटुया. सोनिया जेजू तुजें मरण आमी समरुंता. तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुज्या येण्याक आमी आत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हांव जिविताचो उडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगत शेवतले आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा फेत मेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवाचो धरून मेल्यार ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर.
तांकां तुज्या इश्टा गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट सोडीत तुमकां मोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई सांगाती मागीर दोन दुतान सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान चड पदवीदार बापा सर्वंदनान वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन. आमच्या सर्वंदनाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो गिरायक आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिसां तशी आमची पातकां बरोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुरगींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन रेखता तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुने जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तुका शांती दी आनी तूंच तुका एकवटान सांबाळ तूं जोची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सुन्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवं देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटली शेळीच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थया स्वर्गींच्या बापा तुवें काकुळतीन आमकां दिल्ल्या जेजूचें मांस आनी रोगोत
आमच्या पिडेस ओतम्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजाची उर्बा अदीक अदीक वाडय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. चड पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड कर. गायनाचो अंक T10. T12 आमी गावया. Bo mogal mai amche tai dura gorza kata soda sopa. Bo mogal mai amche tai dura gorza kata soda sopa. Mai kakodice mai mogace mai soce gunani bolele mai kakodice mai mogace mai